मडगाव पुलीस स्टेशना सामकार काणकोण, केप्यां, मोरपिल्ला तशेंच फातर्प्या वाठारांतली बायलां गांवठी भाजी विकपाक बसतात। मात तांकां बसतलो जाल्यार सादी शेड लेगीत ना। वताच्या कडकड्याक तशेंच पावसांत सत्री घेवन ही बायलां आपलो धंदो करतात। देखून संबंधीत प्रशासनान आमकां शेड वा कायमची सुवात दिवची अशी मागणी ह्या भाजी विक्रेत्यांनी केल्या। पळयात पुराय बातमी। फाटली 30 ते 40 वर्सां जाली काणकोण, केप्यां, मोरपिल्ला तशेंच फातर्प्या वाठारांतली गांवची बायलां गांवठी भाजयो विकपाक बसतात। गांवठी कणगां, आमाडे, घोसाळीं, तवशी ह्या सारकिल्ल्यो हेर भाजयो घेवन ती मडगाव पुलीस स्टेशना सामकार विकतात। मात ह्या भाजी विक्रेत्यांक बसतलो जाल्यार बरी सुवात तशेंच शेडीची वेवस्था ना। वताच्या कडकड्याक तशेंच पावसात सत्री घेवन ही बायलां आपलो धंदो करतात। हेच धंद्याचेर ही बायलां आपलो घराबो चलयतात। देखून संबंधीत प्रशासनान तांकां भाजी विकपा खातीर शेड वा कायमची सुवात दिवची अशी मागणी भाजी विक्रेत्यां सयत प्रतिमा कुतिनो हांणी केल्या। आमी आतां बसपाक लागल्यात 40 वर्सां जालीं। मागीर आतां पळय आमी म्हणजे गांवठी म्हणून मोगी, मागीर कणगां, घोसाळीं, तवशीं सगळे विकत तितले हाडटा पोटाक बसून मोटे। मागीर तेका लागून आमकां फ्री जाल्या म्हणून एक नवो जुगार दिवन आमी बसपाक काबार करूंक जाय आमकां, नाल्यार दाबाना आमगेले अशें रस्त्यार म्हणटाय। केन्ना म्हळ्यार सकाळीं 7 पावता आमी, 7 ते 2 म्हळ्यार आमी बसता आनी एक काबार जायना जाल्यार एक सांजची मेळा उरता। खंयचे येता तुमगे चडशी बायलो? आमी गोड्यावाळ, बेनुडे, वासरय, मागीर आनी बाकी पळय सुदोळे, खड्डे, बेनुडे मागीर जायते लोक येता। गांवठी सगळें सामान तुमगे गांवठी तांदूळ सगळे आमी पिकत तितले हाडटा। आमी आसा सारके मडगाव टावन पुलीस स्टेशन आसा पळय, ऑफिस आपल्या डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडंट ऑफिस आमचे मडगाव पुलीस स्टेशना ऑपोजीट आयले न्ही, बस स्टँड आसा, बस स्टँडाचेर न्ही मुखार तुमी पयला आसतले हांगा सारके ऑपोजीट पुलीस स्टेशन हांगा 25-30 बायल्यो पळय सगळ्यो मोरपिल्ला, काणकोण, केपें साकून येता हांगा गड्यावळ सगळ्या कडल्यान येता ती। आनी दे काम आनी पळय हें जें आसा न्ही चिरको म्हणटा चिरको हो तुमकां न्ही हॉर्टिकल्चराचे गाड्याचेर मेळपाना ना मार्केनी मेळपाना। हो चिरको, ही माडी, ह्यो भाजयो, ह्यो पौश्टीक भाजयो ह्यो कितें दिसता ती पळय ह्या हातीन आपल्या विदावट एनी कॅमिकल्स न्ही रोयतात। तितूंत कणगां आसात, तितूंत गांवठी घोसाळी आसा, गांवठी तवशे, गांवठी दुदी आनी मागीर तुजी आंबाडे हे सगळें जें आसा पळय हें पौश्टीक इट इज व्हेरी गूड। हितूंत सगळें आमकां मेळटा। ह्या बायलांकूय वायट नक्की जाणो ह्यो आमच्यो नीज गोंयकार, ह्यो एक्चुअली दे आर कम फ्रॉम द सॉयल, ह्यो डिफरंट समाजाच्यो ह्यो धरतींतल्यान आयल्यो ह्यो ओरिजिनल आमच्यो नीज गोंयकार बायल्यो। वायट दिसता म्हणल्यार हांकां कांयच गव्हर्मेंटान आमचो विचार करूना, हांकां खंय एलोकेट करचें तें कांयच विचार करूना। कारवार आनी बेलगांव साकून भाजी हाडटा, तांकां बरे हॉर्टिकल्चराचे गाडे दितात, सारके तांकां हॉर्टिकल्चराक गाडी दिल्ले आसा, ते आपले धंदो करतात। पूण हेंची कितें ह्यो बायल्यो ज्यो आसा पळय ह्यो हावजवायफ, हांव म्हणटाय ह्या हावजवायफ काम इंडिपेंडंट लेडीज 4 ती उठता, खंय 4 उठतात, आपल्या घरा कडेन स्वयंपाक करतात, रांदतात, सगळें करतात आनी मागीर ती 5 म्हळ्यार पावता आनी ते रातचे 6 देखून हांगा आसतात। ते आपली कितें रांदता पळय सकाळीं उठून तुमी चिंता ती न्हिदता कितल्या टायमार आसतले, भुरग्यांक वाचता कितल्या टायमार आसतले, इतलेच ते त्रास घेता। हांव मागता की गव्हर्मेंटा कडेन दीस आर द लोकल वेंडर्स, लोकल वेजिटेबल आमच्यो भयण्यो त्यो गोंयच्यो हांकां खंय तरी म्हाका दिसता प्लेस एलोकेट करपाक जावं ते एसपीडे करपाक जाता, मार्केटां करपाक जाता, गांधी मार्केटां करपाक जाता। कित्याक आयज पळोवपाक गेले मायग्रंट्स आसा पळय तांची पोटली घेवन चड जाता, पूण आमची नीज गोंयकार कोणाक हक्कान दिवपाक जाय पूण दे आर डिप्रायव्ड। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णेकार।